मंगलमूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया। चवथ सामकी लागी पावलेली आसा आणि लोक सगळे चवथीच्या तयारीक नेटान सुरू झालेले आसा। गोमंतकाच्या या खाशेल्या कार्यावळी म्हणजेच म्हणा मोरया या कार्यावळीत तुमका सगळ्यांक येवकार। चवथीची पूर्व तयारी कशी चालू आसा म्हणजे लोक सध्या आपल्या तयारेन नेटान सुरू केलेली आसात। त्याच बरोबर चवथीचो बाजार जो आता भरपाक लागलेलो आसा, सगळे वस्तू चवथीक लागपाच्यो सगळे बाजारात येवपाक लागलेलो आसा। वेगवेगळो वाठार चवथीच्या बाजारा खातीर कसो तयार जाला आणि लोक कशा तरेन या खरेदीक तयार झालेले आसात हेचो नियाळ आमी घेऊया गोमंतक टीव्हीच्या या खाशेल्या कार्यावळींतल्यान म्हणजेच म्हणा मोरया या कार्यावळीत। तर चवथीचो हो बाजार पळोवपाक आमी सध्या येयल्या म्हापशेच्या बाजारात। तुमकां सांगता म्हापशेच्या बाजारात खंयची वस्तू मेळना अशी ना। गोंयच्या प्रत्येक वाठारांतले लोक म्हापशा बाजार करपाक येतात आणि चवथीचो बाजार तो असो भरता की प्रत्येक गजाल हांगा रिजनेबल प्रायसान म्हापशा मेळटा। म्हापशा चवथीचो बाजार करपाक लोक कशा पद्धतीन हांगासर खरेदी करपाक येयला आणि कितें कितें सामान ते घेता आणि म्हापशेच्या बाजारात कितें कितें वस्तू येयल्या हेचो आमी आतां नियाळ घेवया। आमच्या वांगडा आसा मोयडेच्यान येयल्ले जितेश। तांच्यांनी स्पेशल जे चवथीक लागपी म्हणा पाट म्हणा किंवा चौरंग म्हणा खास करून आदोळ्यो ज्यो आतां रांदपाक खूब युजफूल आसा बायलांक घरच्या। सो कशी कितें यंदा तुमची ही विक्री बाजार? आमचे बरे आसा। दोन फावटी आमचे आले न्हू मातशे फेल गेले आमी। 2 वर्सां मातसो धंदो जावंक ना, कोविड काळ चालू आसलो। बरे आमी। आणि कितल्या वर्सां पासून तुम्ही हांगासर येता बाजारात? आम्ही खूप 35 वर्सां जाली। 35 वर्सां जाली म्हणजे पुर्तुगेज टाइम हांगा। हां पुर्तुगेज म्हणजे आणि लोकांचो रिस्पॉन्स कसो तुमकां तुमच्या ह्या धंद्याक? बरो आसा सगळे आमकां बरे आसा। आता तुम्ही 35 वर्सांसान हो धंदो करता म्हटल्या नंतर तुमचे कितें फिक्स गिरायक आसतले? फिक्स गिरायक तुमी बरें ते तुमकां सोदीत हांगासर येता? जाणटे करताले आमचे त्याच्या वाटसून आमी करता। हां 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 पोरू आमकां बरें दिल्ले बसपाक बी अंदू पोवया कशें दिवपाचें तेंच्यांनी बरी सिस्टम केल्ली। अंदू कशें करताले पोवया। लोकांची मागणी कितें आसता म्हणजे स्पेशली चवथीक तुमचे आता फिक्स गिरायक आसतले सो तेंचे तुमच्याकडे खास कितें मागणी आसा की आमकां ह्या वर्सा बाबा अंदू कितें अशें करून दी म्हणून? आमी माटोळ्यो जावयो माटोळ्यो करतात लाकडा पासून? लाकडाचेच सगळे आमी स्वता पारंपारीक धंदो आहा तुमचा लाकडा? म्हापशेच्या बाजारात सध्या तू प्रामुख्यान कितें म्हणून खरेदी करपाक येयला? आता कितें साखर हाडल्या, रवो हाडला आणि कितें आता तू हे लाटफळे घेतले हांगासर त्याच्या कडल्यान आणि म्हणजे चवथीच्या कितले पयले आता 5-4 दीस उरले चवथीक म्हणजे ही तुजी तयारी आता सुरू केली आणि आता जाले 4-5 दीस सुरू केले। बरोबर। आणि कितें कितें तुझे घेवपाचें उरला म्हापशा बाजारात? खूब आहा, भाजी आहा आणि कितें आहा खूब आहा। हे जे तुम्ही आता पाट जे पळयता लाकडाच्या वस्तूचे हे पयली पारंपारीक पाट आमकां पयली खूब दिश्टी पडटाले म्हणजे तेजेर एक पोपटाची आकृती आसा। त्याच्यानंतर तुम्ही थंय पळयत जाल्यार ती फळां आसा लाकडाची। ही आता स्पेशल माटोळेक बांदपाची लाकडी फळां आसा। हे आंबे म्हणा, तवशी म्हणा किंवा ही केळी अशे वेगवेगळे पयली पासून जी पारंपारीक फळां जी आमी गोंयांत पळयता माटोळीक स्पेशली बांदता ही तयार जाता सावंतवाडी आणि सावंतवाडीची स्पेशालिटी आसा हे असले फळां करपी तयार जातात ती आणि ती आता म्हापशा बाजारात विकपाक येयला। तुम्ही जी फळां लाकडी हाडले आणि हे स्पेशली पाट जे पयली दिसताले आमकां तेजे वयल्यान आमकां कळ्ळें हे सावंतवाडीचे एक आमी लेट दिला आमी चितारा येसून येता। हो तुमचो जो धंदो आसा आमचो प्रमाणीकपणान वर्साचो पयली पासून आहा। आता म्हाका मी 25-30 वर्सां बसता हांगा। म्हाका हे आता 2 पाट दिश्टी पडला आणि हांगासर एक पाट आहा तेका एक चांदी लायल्ली आसा। तर हे जे पाट दिसता ते चडशे वज्यांक व्हरता हे 2 पाट हे नक्षी कोरीव काम केल्लेले आसा। म्हाका जाणून घेवपाक जाय हेजी सध्या रेट कितें आसतली ह्या बाजारात? भाऊ ह्या पाटाची रेट कितली आसा? 4,500 जोडी। 4,500 जोडी। लाकूड कसले? पणसाचे। हे स्पेशली म्हणजे आता चवथीक मागीर वज्याकूय व्हरतात न्हू 2 वज्याकच तयार करतात। ही बरी फुलांची माळ्यो येयल्ली आसा रंगी बेरंगी। ही फुलांची माळी जी डेकोरेशनाक यूज जाता ती हांगासर पळोवपाक मेळ्यो। कितल्याच तरेच्यो फुलांचे वेगवेगळ्या फुलांचे ह्यो तरेतरेच्या फुलांच्यो माळ्यो हांगासर विकपाक येयल्ल्यो आसा ज्यो माटोळेकूय आमी बांदूंक शकता। त्याच बरोबर गणपतीच्या सायडीक चवथीक हे खूप युजफूल आसा डेकोरेशन करपा खातीर। खरीत फुलां आसा कशी दिसता आमकां जी आर्टिफिशियल फुलां ती पळोवपाक खरी दिसता सामकी। ही बाजारात सध्या येयल्ली आसा। हो नवो ट्रेंड सध्या चालू आसा जो आमकां खूब कडेन पळोवपाक मेळटा अशा तरेच्या फुलांचो। आणि त्याच बरोबर जी हांगा चालू आहा विक्री म्हणजे चवथीक लागपी म्हादेव गौर म्हणा ती हांगासर विकपाक येयल्ली आसा। हो चवथीच्या आदल्या दिसा तळे खातीर लोक व्हरता आणि हेका पुजेक लायतात। म्हादेव गौर म्हणटा हेका। त्याच बरोबर तेका मंगळसुत्रान ती बांदून येता। त्याच्या फाटल्यान जोडयां आसा, कापूर आसा, असो वेगवेगळो जो बाजार आसा तो हांगा म्हापशा बाजारात आमकां पळोवपाक मेळटा।
म्हापशा बाजारात सगळे मेळटा ते म्हणटा पळय आमी ते सारखे हांगा येयले आतां हांगा शिवण काम चालू आसा आनी चवथीच्या दिसांनी तर पड्डे शिवपाक किंवा आनी गणपतीच्या मेजां कपडे शिवपाक हांगासर टेलर सुद्दां आसा आनी ते आपल्या तरेन कशे तरेन तांकां लोक हाडून दिता की आमकां अमके मेजरमेंटाचो कपडो जाय गणपती फाटल्यान पड्डो जाय जाल्यार ते हांगासर शिवता सायडीकूच आतां पळय जाल्यार ही रिबिनां आसा रिबिनां बरोबर गणपतीचे फेटे येयल्ले आसा जे सद्या ट्रेंड चालू आसा गणपतीक फेटे घालपाचो खूब जाण पळयता आमी गणपतीक फेटे घालतात त्या बरोबर गणपतीच्या फाटल्यान जे गुपी चक्र आसा ते आसा जायती सजावट करपी आसा ती गणपतीक जे फाटल्यान उंदीर लागतलो जाल्यार गणपती बाप्पा मोरया म्हणून तेजे सकयल एक उंदीर आसा आनी जोडयां सुद्दां हांगासर दवरलेली हे वस्त्र जे आसा ते गणपतीक घालपाक वापरपाक येता ते आसा हार आसा बरे नाजूक बरे दिसपी खरेंच फुलांचे कशे हे हार दिश्टी पडटा असो म्हापशाचो बाजार चवथी खातीर तुमी पळोवपाक शकता कसो सजला कसो नटला त्याच बरोबर तुमी फाटल्यान पळयत न्हू जाल्यार एक वेल म्हाका बरीशी दिश्टी पडली ती पळय अशी चेरी कशी बारीक फळांची आनी ती एक वेगळीच म्हणजे माटोळेक सुद्दां माटोळेच्या फाटल्यान सुद्दां ही सोडीच न्हू जाल्यार एक वेगळेच रूप अशें ते डेकोरेशनाक आनी गणपतीच्या सजावटीक येवपाक शकता अशें म्हाका दिसता सार्वजनीक श्री गणेशोत्सव मंडळ म्हणा सार्वजनीक गणेशोत्सव विश्वनाथ मंडळ ट्रस्ट म्हणा किंवा म्हापशेच्या मंडळाचे गणेशोत्सवाचे सार्वजनीक गणपतीच्यो सर्त्यो म्हणा हांगा आमकां म्हापशा बाजारांत चवथीच्या निमतान पळोवपाक मेळ्ळ्यो तर तुमी पळोवपाक शकता काय लोकांक न्हू क्रेज आसता सर्ती बिर्ती आनी ते चवथीच्या दिसांनी लोक सर्ती काडटात सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान तर स्पेशली सर्ती ज्यो आसता त्यो लोक स्पेशली दवरता व्हडली व्हडली प्रायजां आसता तर हे पारंपारीक पयलीं पासून हांगासर सर्तीचो वेवसाय करता तर तेंच्या कडेन जाणून घेवया की लोक चवथीक कशे तरेन लोकांचो प्रतिसाद आसता सर्ती खातीर लोक हे चवथीक आमच्यो सार्वजनीक म्हापशाची लॉटरी मोठ्या उमेदीन काडटा आमी इतक्या वर्स 60-62 वर्सां जायतीली आमच्या गणपतीक 62 वर्सां जाली 62 वर्सां जाली ते आमचे लॉटरी परंपरा कशी चालू आसा आनी हितून आमकां गणपतीक फायदो जाता आणि लॉटरी आमचो नाव एक आसा आमच्या म्हापशाकारांचे स्टँडर्ड आमची लॉटरी आसा म्हापशाकारांची आणि ही बऱ्या रितीन खपता कितें घेतला काकी बाजार चवथीचो ही बऱ्या तरेन हातीन तयार केल्ली तोरणां सद्या बाजारांत विकपाक येल्ली आसा गणेश चतुर्थीच्या ह्या उत्सवाक ही बरी वापरपाक येता दारांक लावपाक सुद्दां ही बरी दिसतली सध्या गणपतीच्या बाजाराक लागून बरे बरे वस्तू सध्या ह्या बाजारान येयल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा जे हातान तयार केल्ली तोरणां आसा तुमी पळोवपाक शकता सुंदर अशी तयार केल्ल्यो आसा ह्यो गांवठी बाजार भरलेलो आसा चवथीक लागपी जे गांवठी सामान आसा म्हणजे तुमी आतां पळोवपाक शकता तांदूळ आसा हांगा उकडे तांदूळ आसा थंय आमटाण येयल्ले आसा हे गांवठी पारंपारीक वस्तू आसा आणि मागीर आमटाण चिचेचे जे काडून केल्ले आसा ते आसा आगोड आसा तेरफळां आसा आणि स्पेशली म्हणजे जे पुजेक लागपी किंवा माटोळेक बांदपी जे देवयल्ले नाल्ल आसता ते हांगासर तेंच्यांनी दवरला जे पुजेक स्पेशल देवा खातीर वापरपाक येता देव पुजपाक सुद्दां हो बरो चवथी खातीर उपयोग जाता ह्या नाल्लांचो कित्याक हे वयल्यान देवयल्ले आसता पाडलेले नाल्ल नासता हे ताका लागून हे फक्त देवाच्या पुजे खातीर वापरतात सध्या ह्या दिसांनी चिबुडाची आमकां सध्या बाजारांत चिबूड खूब प्रमाणात पळोवपाक मेळटा आणि हे चिबूड जे आसा ते चवथीक आमकां प्रसादाक म्हणा किंवा माटोळेक हे बांदपाक खूब लोक व्हरतात आवर्जून ते हे चिबूड आमकां हांगासर येयल्ले आसा हे आता तुम्ही पळोवपाक शकता हांगासर एक मसाल्याचें दुकान आसा ह्या मसाल्याच्या दुकानात वेगवेगळो मसालो आसा म्हणजे आता तुम्ही म्हणा दगडफूल जायफळां वेलच्यो जिरें मिरयां पत्री मागीर ते दालचिनी म्हणा पूण ह्याच मसाल्याच्या दुकानात हांगासर धूप सुद्दां हांगासर दवरलेलो आसा जो चवथीक खूब उपयोगाक आनी लोक व्हरपाक सध्या धुपाची मागणी आसता चवथीच्या दिसांनी म्हणून हांगा तेंच्यांनी धूप सुद्दां दवरलेलो आसा वेगवेगळो धूप म्हणा उद म्हणा हो वासा खातीर आनी आरतीं खातीर जो चवथीक स्पेशली जाय पडटा हो हांगासर तेंच्यांनी दवरलेलो आसा वेगवेगळ्या कलराचो धूप आसा त्याच बरोबर उद म्हणा बरें सुगंधीत हांगासर वास घमघमाट सुटलेलो आसा एका सायडीन मसाल्याचो वास आनी एका सायडीन हो धुपाचो वास नाल्ल म्हणा तेच्या फुडें कडधान्य जे रांदपाक स्पेशल उकडे तांदूळ लागतले तेयी हांगासर आसा मागीर घोसाळे केळी गांवठी सगळे सामान हाडून दवरलेले आसा जे चवथीक लोकांक लागतले म्हाका दिसता त्याच बरोबर नाल्ल आसा जे स्पेशल म्हाका देवयल्ले नाल्ल आसा जे पुजे खातीर सुद्दां वापरपाक येतले अशे वेगवेगळे गांवठी सामान हांगासर आमकां पळोवपाक मेळ्ळे आमी उजवाती पळयत सादारण नॉर्मल काडयेच्यो आमकां उजवाती दिसता पूण हांगा पळयत जाल्यार व्हडल्यो व्हडल्यो उजवाती आसा पळया
म्हाका दिसता ही एक उजवात आसता ती सादारण 12 वरां बीन चलपी अश्यो उजवाती आसता आनी वासूय बरो येता आनी केदी व्हडल्यो उजवाती पळया सगळ्योच म्हाका व्हडल्यो व्हडल्यो उजवाती हांगासर दिसपाक लागल्या ह्या गणपतीच्या बाजारान असो वेगळो बाजार त्याच बरोबर हे आतां फोलियो रंगीबेरंगी फोलियो ह्यो फोलियो गणपतीच्या फाटल्यान डेकोरेशन म्हणा किंवा इतर कसले ते चौरंग सजोवपाक म्हाका दिसता असल्यो फोलियो लोक वापरतात अशे ग्लिटर्स आसलेल्यो ह्यो वेगवेगळे कागदां हे कागदाचें मटेरियल आसा आणि हे इतर कसल्या गणपतीच्या सजावटीक यूज जावपाक शकता बेगट आसा गोल्डन कलरचे आता नवे नवे बाजारान अशे डेकोरेशना खातीर म्हणा किंवा आनीक कसले सजावटी खातीर म्हणा अशे वेगवेगळे सामान बाजारान आता येवपाक लागले हांगासर जो हो पेपर पळय जाल्यार गोल्डन कलरचो एक वेगळोच अशें मॅट कशें हें आसा हे मॅट आमकां केन्ना अशी सादें केन्ना आमकां अशें पळोवपाक मेळना बाजारांत पूण हे चवथीच्या निमतान असले वेगवेगळे डेकोरेशनाचे फोलियो म्हणा किंवा मटेरियल आमकां वेगवेगळे पळोवपाक मेळटा चवथीच्या बाजाराक आमकां हांगा महादेव गौरी जी आसता जी गणपतीच्या सायडीक आमी दवरता पुजे खातीर ती हांगासर आमकां पळोवपाक मेळ्ळी ही गौरी जी आमकां वेगळ्याच तरेन दिसता म्हणजे ती एक चित्र काडलेल्या भशेन आसा हरशी जी प्रिंटेड गौरी आनी महादेव आमकां मेळटालो तशी ही ना ही वेगळी आसा मधुबनी जशी आर्ट असता पळय त्याच प्रकारे म्हाका हे आर्ट कशें दिसता म्हणजे वेगळ्या तरेची गौरी आसा आनी म्हाका दिसता एक चमकदार अशी वेगळी उठोन दिसतली अशी गौरी आसा जे लोक तयेच्या दिसा म्हणजे चवथीच्या आदल्या दिसा पुजेक लायतात महादेव गौरी हार म्हणा अगरबत्त्यो म्हणा आणि आता फुडें येयल्या नंतर आमकां रंगी बेरंगी आमकां रांगोळी पळोवपाक मेळ्यो तुमी पळोवपाक शकता हळडुव्या कलराची रांगोळी तांबड्या कलराची रांगोळी आसा ग्रीन हिरवो धवो म्हणजे रांगोळी धवेच कलराची असता पूण त्याच बरोबर सायडीक ह्यो कलरफूल रांगोळी आमकां पळोवपाक मेळ्यो आनी तांकां एक वेगळेच ग्लिटरी कसो एक स्पर्श आसा म्हणजे तुमी पळोवपाक शकता चमकता ह्यो चकचकीत रांगोळ्यो आसा ह्यो घातल्या नंतर रांगोळी सुद्दां उठावदार दिसतल्यो अश्यो रांगोळी आसा तांबडी पिजर मागीर हे चंदन त्याच बरोबर बारीक बारीक धूप अत्तर हे वेगवेगळ्यो गोष्टी ज्यो ह्या दुकानान मांडलेल्यो आसा धूप म्हणून एकंदरीत हो सगळो पुजेचो परमळ हांगासर सगळे कडेन पसरलेलो आसा हो तुमी वस्त्राचो हार पळया आमकां जेन्ना चवथीची पुजा करपाची आसता तेन्ना गणपतीक वस्त्र हे लागताच फाटल्यान पळोवपाक शकता ही नॉर्मल वस्त्र आसता जी पुजेक आमकां लागता गणपती खातीर सध्या आमचो बोवाळूचो पूण ऑलमोस्ट संडेच्यान स्टार्ट जाता एक्चुअली रियल बाजार आणि आता आम्ही ऑलमोस्ट 3-4 दीस जाले लायल्ले हा म्हणजे आता तुमचे कितें म्हणणे आसा फाटी 2 वर्सां कोविड काळात म्हणजे ओनू रिस्पॉन्स चड बरो आसा काय पूर्ण असो अजून एक ते स्टार्ट जाला कोविडान मातशे बिझनेस सारको स्लो आसलेलो असो फुलत येयला कसो हय हय मातशे स्टार्टिंगूच जाला त्या दिसा तर तुमची कशी लोकांची हय तेन्ना मात गर्दी आसता मागीर आमकां अशे प्रॉब्लेम जातात मातसो म्हणजे एडजस्ट करचेच पडटा सगळें आणि तुम्ही हांगाच तुमचे दुकान असतं काय चवथी माझे मेन दुकान हे फुटवेअराचे हे माझे चवथीक स्पेशल आणि तुम्ही ज्यो वस्तू आसा आमकां ह्या वर्सा नवे नवे कितें कितें पळोवपाक मेळटा नवे म्हणजे हांगासर सध्या ऑलमोस्ट सगळे सेमूच आसता फकत फ्लेवर्स बी कितें धुपाचे अगरबत्तीचे डिफरंट क्वॉलिटी हय आनी गवर येता हय तुमकां आतां एक वेगळेच कितें तरी दाखयता लोक चवथीक फोग लावपाक माऱ्याणे लावपाक रॉकेटां सोडपाक अशें सामकें उमेदीन आसता पूण हे पळया कितें आहा तें हे कितें जाणा हे अगरबत्ती आणि कसली अगरबत्ती पळय वेगळीच मिसायल कशें ही अगरबत्ती जर पेटयत न्हू साधारण 12 वरां तरी चलता आणि वेगळोच आकर्शीक एका एक असो परमळ हेचो आख्ख्या रुमान पसरतलो म्हाका दिसता ही अगरबत्ती चवथीक लावन पळोवपाकूच जाय येदी व्हडली अगरबत्ती ह्या अगरबत्तीची रेट जी आसा ती 400 रुपया आसा आणि कितली वरां चलता भाऊ 12 वरां ही चलतली आणि एका वास तर म्हाका पळोवपाकूच जाय कशी पेट्टा ती आता आमी पळयता ती म्हणजे ही हरणां ही आमकां चवथीक पुजेक लागून आणि जी गणपतीच्या सायडीक महादेव गौरी बसयता तेन्ना ही गौरी पुजपा खातीर आमकां ही हरणां लागताच त्याच बरोबर ही हरणां माटोळेक सुद्दां बांदपाक यूज जाता त्याच बरोबर तेंच्यांनी सायडीक केळी हाडलेली आसा केळी म्हणजे ही तुम्ही पळोवपाक शकता ही वेलची केळी न्हू किंवा साधारण जी गांवठी केळी आसता तशी न्हू ही मंडोळी केळी ही चवथीक आमकां लागता नैवेद्याक म्हणा किंवा माटोळेक सुद्दां बांदपाक ही मंडोळी केळी लागता त्याच बरोबर केदी व्हडली मंडोळी केळी आहा पळय आणि कितकी जड आहा केदी व्हडली आसा ही माटोळेक कशी बांदतली हेच म्हाका दिसना अरे बापरे म्हाज्या लागपाक ही बरी लागता टेस्टाक पूण ही माटोळीक लोक बांदता कशा तरेन माटोळीक बांदता आसतले म्हणजे तितकी तशी माटोळी घट आसपाक जाय न्हू गे तुम्ही खंयची आगे ही केळी माटोळीक कशी बांदता जड म्हाका ही सामकी ताटान दवरता पूण ह्यो चवथीक मंडोळी केळी जायूच सारकी हय हय चिबूड तोरींग पोपाय आसा गांवठी तवशी आसा आणि त्याच्या बरोबर जे चवथीक लागपी म्हणजे ते म्हणजे खोले ह्या खोल्या शिवाय
प्रसाद दाखोवपाक म्हणा किंवा महादेव सुद्दां पुजपाक हे खोले आमकां जाय पडटा. हे खोले आसा पातोळ्यो करपाक सुद्दां वापरपाक येवपा खातीर ह्यो हांगा हळडीची पानां आसा, खोले म्हणा, हे वेगवेगळे सामान सद्या हांगासर असो तरेन बाजार जो आसा चवथीचो तो भरलेलो आसा. सामके गांवठी सामान, गांवठी तरेचे भाजयेंतले म्हणजे हे आमाडे आमकां दिश्टी पडटा. त्याच बरोबर सायडीक काराणे आसा, केळी आसा गांवठी, मागीर तोन्नी पोपाय आसा. जी तोरणी आसा भाजयेक किंवा खतखत्याक हे सामान आमकां खूब वापरपाक येवपाक शकतात, कित्याक ही तरणी केळी आसा, तरणी पोपायो आसा. आनी त्याच बरोबर हे तुमी पळयत जाल्यार हे केळीचे फूल हा जे भाजयेक यूज जाता. जे केळीक फुडें फूल आसता ते केळफू म्हणटा तेका, ते एक आसा. तर असो गांवठी सारको बाजार भरलेलो आसा. चवथीच्या सामाना बरोबरूय लोकांक जी उमळशीक आसता चवथीच्या दिसांनी ते म्हणजे कपडे घालपाची, त्याच बरोबर भांगर घालपाचे, अशे वेगवेगळे आभूषण करपाचे असो कपड्यांचो बाजार सुद्दां बरो कलरफूल हांगासर भरलेलो आसा. हो चवथीचो बाजार तुमी पळोवपाक शकता. कशे रंगी बेरंगी कपडे चवथीच्या आभूषणा खातीर लोकांच्या तेंच्यांनी बाजारांत मांडलेले आसा. बऱ्या तरेन हो बाजार सद्या चवथी खातीर फुललेलो आमकां असो दिश्टी पडटा. चवथीच्या बाजाराक लागून आनी चवथीक जो आमकां प्रसाद म्हणा, नैवेद्य म्हणा, ताका लागून जी लागपी फळां आसा ती कशा तरेन चवथी खातीर ही वेगवेगळी आनी तरेतरेची फळां बाजारान येयल्ली आसा. माटोळेकूय बांदपाक ही फळां वापरपाक येता. त्याच बरोबर गणपतीक सगळे जितलो गणपती दीस आसता, कोणागेर 5 दीस आसता, 7 दीस आसता, 9 दीस आसता, ताका लागून दर दिसा आरती जाल्या उपरांत आमकां नैवेद्य दाखोवपाचो लागता, प्रसाद दाखोवपाचो आसता. ताका लागून वेगवेगळी फळां आमी गणपतीची पुजा करून लोकांक वांटपा खातीर ही फळां हांगासल्यान व्हरता. आनी ताका लागून ही बरी बरी फळां आनी ताजी फळां चवथी खातीर बाजारान येयल्ली आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. कशा तरेन हो बाजार चवथी खातीर भरलेलो आसा. रंगी बेरंगी फळां, त्याच बरोबर वेगवेगळे कपडे म्हणा, सगळो सामान चवथी खातीर हांगासर भरलेलो आसा. डाळीम आसा ताजे, त्याच बरोबर तो ड्रॅगन फ्रूट म्हणून आसा. पूण हे हरशीं प्रसादाक दाखयना, तरी आसतना हे लोक खावपाक म्हणून लोक व्हरतात. त्याच बरोबर जे नैवेद्याक आसता ते म्हणजे चिकू दाखयतात नैवेद्याक, चडशे हापोल लोक नैवेद्याक दाखयतात, पेरां दाखयतात. आनी अशा तरेची वेगवेगळी फळां आमी गणपतीक चवथीच्या निमतान नैवेद्याक दाखयतात आनी लोक ही फळां चवथीच्या निमतान व्हरतात, आवर्जून व्हरतात. हो पड्डो पळया तुमी, हो गणपतीच्या फाटल्यान तुमी लावपाक शकता. डायरेक्ट रेडीमेड तयार केल्लो आसा. जशा तसो हो पड्डो तुमी जर व्हरोन लायशात जाल्यार हो फाटल्यान एक आकर्शक एक डिजायन म्हणा गणपतीच्या फाटली जी सजावट आसा ही तयार जातली. डायरेक्ट व्हरोन तो लावपाचो, तेका एडिशनल तुमकां काय करपाची गरज ना. अशा प्रकारे हो पड्डो तयार केल्लो आसा जो गणपतीच्या फाटल्यान लावपाक उपयोगात पडपाचो आसा. देवाचे रांदपाक किंवा जेवण करपाक जी आमकां आयदनां लागपाची आसता ती नवी आयदनां हांगा पळया बाजारान येयल्ली आसा. त्याच बरोबर देवाचें सामानूय येयल्लेलें आसा. निरांजन म्हणा, मागीर अगरबत्ती लावपाची वाटयो म्हणा, अशे वेगवेगळे हांगासर सामान आयदनांचे येयल्लेले आसा. त्याच बरोबर कोयते आसा, आदोळ्यो आसा. हितून हे सामान गणपतीचे जे रांदपाक येवपी जे जेवणाच्यो वस्तू म्हणा किंवा आनी जेवणाचे कितें लागपाचे जिन्नस तयार करपा खातीर ही आयदनां आसा जी बाजारान येयल्लेली आसा. स्पेशली चवथीच्या बाजारा सकट कपड्यांची सुद्दां शॉपिंग करपाक चवथीच्या दिसांनी लोक बाजारान येत आसता. त्याच प्रकारे हो चवथी खातीर कपड्यांचो बाजार सुद्दां कशा तरेन फुललेलो आसा. वेगवेगळे मार्केटान येयल्ले नवे कपडे आसूं किंवा लोकांच्या पसंतीचे नवे ट्रेंडातले कपडे आसूं हे बाजारान ह्या फावटी येयल्लेले आसा. ते घालून लोक बरे मिरयतले चवथीक आनी बऱ्या तरेन भोंवतले आनी ताका लागून एक वेगळीच एक आनंद आसता लोकांक शॉपिंग करपाचो चवथीच्या दिसांनी स्पेशली म्हणा. तर अशा तरेन लोक ह्या दिसांनी बाजार करपाक येत आसता. लोक सामके नेटान तयारेक लागलेले आसा. चवथीची शॉपिंग त्याच बरोबर कपड्यांची शॉपिंग हे वेगवेगळे कपडे बाजारान येयल्ले आसा. त्याच बरोबर साडयो आसा जी बायलां बाजारान चवथीच्याक लागून नेटान खरेदी करता. आपली साडयो म्हणा किंवा वायल आसा हांगा अशे वेगवेगळे तयार जी बायलां नेटान ह्या चवथीच्या पयली जी पूर्व तयारी आसता बायलांची ती म्हटल्यार कपडे घेवपाची ती कशा तरेन ती गर्दी करता. आनी आतां हळू करता करता ही जी शॉपिंग आसा बायलांची ती अशी वाडतच रावतली. कारण आतां 2 दिसां म्हटल्यार आनीक बाजार भरतलो आनी त्याच बरोबर हे नव्यो वरायटी बायलांक बाजारान पळोवपाक मेळटा.
कशा तरेन ही चवथीची पूर्व तयारी आणि बायलांची खरेदी तुम्ही पळयात। खंयच्यान येयल्या तू? रायबंद्राच्यान येयल्या। चवथीच्या तयारी नेटान चालू आसा, सो साडयो घेवप तुजे चालू आसा? वायला घेतल्या तेणी आणि पळोवंक शकता तुम्ही बाजारात नवे नवे सध्या एक हे येयल्ले आसा आणि ह्या फेरयेन पळयत जाल्यार चवथीच्या नवे नवे वस्तू तुमकां पळोवपाक मेळ्यो। बाकीचे सामान घेतले तुम्ही चवथीचे? भाजी घेतली आणि ते आता तुम्ही साडयो घेवपाक गेला? काय सवाय ना सगळे म्हारग सध्या खूप म्हारगाय वाडला म्हणटा ती ह्या शॉपिंग। तरी आसतना बायला म्हारगाय सुद्धा जावं खरेदी करपाची सोडिना चवथीची। चवथीक म्हटल्या नंतर खरेदी करपाकूच जाय, तोच हो बाजार आमी पळयता कशा तरेन भरला चवथीचो बाजार। आपल्याला फक्त दोनच गोष्टी आवडतात, गणपतीची गाणी। आता आम्ही पावला मातयेच्या वस्तूंच्या बाजारात। तुम्ही पळोवपाक शकता हांगा मातयेचे सामान आसा, जी दुपायणी आसा, व्हडली दुपायणी, धाकटी दुपायणी, अशी वेगवेगळी आकाराची दुपायणी आसा। त्याच बरोबर वेगवेगळे डिझायन आसा ह्या दुपायणीचे, म्हणजे सकयल्यान तांकां डिझायन आसता, थोडे अशे सायडीकच्यान धरपाचे तांकां असो हे आसता धरपा खातीर हँडल, अशे वेगवेगळे हांगासर चवथी खातीर आता ही आनीक चड प्रमाणात दुपायणी येयल्लेली आसा बाजारात। आणि एका सायडीन दुसऱ्या सायडीन पळयत जाल्यार ही मातयेची घुमटां आसा, पारंपारीक जे आमचे गोंयचे वाद्य घुमटां, पूण तांकां आता ही चामडी तेंच्यांनी बसयल्ली आसा। त्याच बरोबर शामळूय आसा हांगा। शामळाक मात हे जे सकयचे असता ते लाकडाचे असता, पूण ह्या मातयेच्या वस्तूंच्या बाजारात हे आमकां पारंपारीक जी वाद्य आसा चवथीक वाजोवपाक मेळपी ती हांगासर येयल्लेली आसा। त्याच बरोबर बाकीचे इतर कसले सजावटीक लागून सामान म्हणा तेही हांगासर मातयेचे येयल्लेले आसा। तर अशा तरेन हो चवथी खातीर बाजार असो चवथीचो पूर्व बाजार भरलेलो आसा। वेगवेगळे घुमटांचे आकार आसा, व्हडली घुमटां आसा, धाकटी घुमटां आसा, पळोवपाक शकता इल्लुशे हे घुमट आसा, हे भुरग्यांक वाजोवपाक बरे। ह्या घुमटाची रेट कितली आसतली? मिडियम घुमट आसा ते 350 रुपयाचे आसा आणि हे धाकटे घुमट आहा ते आणि हे धाकटे घुमट 200 रुपीज। तर अशा तरेन ही बारीक म्हणा व्हडली घुमटां आणि त्याच बरोबर हे व्हडले घुमट आसा, वेगवेगळ्या आकाराची घुमटां बाजारात विकपाक येयल्ली आसा। शामळाची रेट कितली आसा? 1500 1500 रुपयाची शामळाची रेट आसा, कित्याक तेका लाकडाचे सकयल ते वाद्य आसा म्हणून 1500 शामळाची रेट आसा। तर अशा तरेन हो बाजार हांगासर भरलेलो आसा। चवथी खातीर लागपी वेगवेगळी पिक लायटी म्हणा अश्यो बाजारात येयल्ल्यो आसा। ही वेगवेगळ्यो तरेच्यो ज्यो पयलीं पासून आमी पळयत येयल्या मखरांक लायतात, ह्यो बारीक बारीक पिक लायटी म्हणटात तेका। त्याच बरोबर हे गणपतीच्या फाटल्यान बसोवपी ते अशे चक्रा सारकी लायट आसा, तेका वेगवेगळे कलर्स तयार जाता आणि त्याच बरोबर सिरियली म्हणटा त्यो लायटी त्यो आसा। तर अशा तरेन लायटीचे सामान सुद्धा या चवथीच्या पूर्व फेरयेक हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटा। तर अशे हे वेगवेगळे चवथीचे सामान जे लायटीचे आमकां हे बाजारांत लायटीच्या बाजारांत पळोवपाक मेळ्ळे। बाजारांत येयल्या त्याच बरोबर जी सिरियलीची माळां आसता कलरफूल ती आसा। तर अशा तरेन जे बारीक धाकटे फोकस म्हणा तेही आमकां हांगासर बाजारांत पळोवपाक मेळ्ळे। ते अश्यो ज्यो नव्यो लेटस्ट डिझायनाच्यो लायटी ज्यो वर्सान वर्स अपग्रेड जायत आसता तश्यो त्या तरेच्यो लायटी मागीर बाजारांत चवथी खातीर आमकां पळोवपाक मेळटात। आमी चवथीच्या बाजारांत भोंवता खरें, पूण हांगासर आमकां हार पळोवपाक मेळ्ळे, फुलां पळोवपाक मेळ्ळी। हे खरें आतां चवथीच्या दिसांनी खरें तर लोक व्हरतात, पूण आतां हो जो बाजार आहा फुलाचो बाजार तो आमी पळयलो। चवथ लागीं पावली म्हणटकीर आमकां याद येता ती ल्हानपणाची ही पिस्तुलां, म्हणजे भुरग्यां खातीर ही पिस्तुलां प्लास्टिकाची येयल्ली आसा बाजारांत। पूण चडशे भुरगे आतां व्हिडिओ गेमींचेर खेळटा, पूण तरी थोडे भुरगे अजुनूय हे पिस्तुलांनी खेळटा आसतले, तेका लागून ही अशी प्लास्टीक पिस्तुलां जी पयलीं पासून आमी चवथीच्या निमतान घेवन खेळटाली ती पिस्तुलां बाजारांत येयल्या।
आम्ही आसा आता पणजे कांपालार जी चवथीच्या पयली फेरी भरता ती म्हणजे अष्टमीच्या दिसांनी ही फेरी हांगासर कांपालार पणजे भरता। लाकडाचे सामान जे पाट म्हणा चवथीक लागपी किंवा चौपाट म्हणा किंवा आदोळ्यो आयदनां कपाट आलमारी असे वेगवेगळे सामान जे फेरयेन येता ते चवथीच्या खरेदीची हांगासर आमकां सामान चवथीचे पळोवपाक मेळटा। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत कशा तरेचो चवथीच्या पूर्व तयारेचो बाजार हांगासर भरलेलो आसा आनी लोक कशा तरेन मग्न आसात बाजार करपाक चवथीच्या पूर्व तयारेचो तुमी पळयलो। तशेंच वेगवेगळ्या वाठारांनी लोक खरेदी करपाक आतां सध्या व्यस्त जाला आसतले हे आमी तुमच्या पर्यंत पावयले ते म्हणजे गोमंतक टीव्हीच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळींतल्यान म्हणा मोरया। सो म्हणा मोरया ह्या कार्यावळींतल्यान अशेंच आमी गोमंतक टीव्हीचेर अशेंच चवथीच्या पूर्व तयारेचे तुमच्या पर्यंत नियाळ पावयत रावतले। तेका लागून तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही आणि म्हणा मोरया।